विदेशात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायते एजंट गोयच्या तरणाट्यांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालीत आसात। आपल्या मतदारसंघातल्या एका तरणाट्याक परवरेच्या एका एजंटान 16 लाख रुपयांक फटयले। अशे जायते प्रकार गोंयांत घडल्यात, तेन्ना ह्या एजंटांचेर कितें कारवाय करतलो काय म्हणून संकल्प आमोणकारान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। हाचेर उपरांत विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें। स्पीकर सर, कॉलिंग अटेंशन हांवें हाडलेलें आसा स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता। आनी जे हे एजन्सीज आसा, ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी, ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री अकॉमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले, आनी भुरगे ह्या यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता। आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून। हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा, कित्याक हे खुबशे गोंयांत आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा। म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला आनी ह्यो ज्यो केसीस आसा US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक। हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान, जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आनी एकदां विजा तांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता। हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा। हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा। आमच्या गोंयानूय बी गोंयांत गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली, रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव्ह प्रोपोर्शन। स्पीकर सर, लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात, तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात, थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा, इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली, क्रिप्टो स्कॅम्स जाली, स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो बहारेन व्हेल्ले, अमेरिकेक नाल्यार युरोपात वचपाक तो म्हणटा ते सारकें म्हणून माझे एटलिस्ट हो विषय बाब संकल्प आमोणकर यांनी हाडलो। आता तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच। आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसा ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता। पण गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।